तुम्ही डिपार्टमेंटान दिलं तुमकां फर्स्ट टाइम डिपार्टमेंट मेळ्ळा कॅप्टन ऑफ पोर्टाचे डिपार्टमेंट फर्स्ट टाइम ह्या टेन्युअरान म्हाजे कडेन आयला. एक्चुली हांव रिव्यू एक दोनदा ऑफिसान घेतलेलो, बट पर्सनली आयज वचून सगळ्या स्टाफाक मेळून रिव्यू घेवपाचो असो ठरयलो आनी पुराय डिपार्टमेंटाचो रिव्यू घेतलो. पुराय डिपार्टमेंटाचो रिव्यू घेतल्या उपरांत सागरमाला प्रोजेक्ट हे आमच्या डिपार्टमेंटाचो मेन प्रोजेक्ट आसा. इन लायन विथ द गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचे डिफरंट प्रोजेक्ट सागरमालाच्या थ्रू आमी हाडपाचे आसात. ऑलरेडी फ्लोटींग जेटी आसतले, बाकीचे ड्रेजिंग्स आसतले, हाज्या खातीर जे गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडल्यान जे फंड्स मेळटा ते फंड्स आमी हांगासर युटिलायज करपाचे आसा. फ्लोटींग जेटीज ऑलरेडी आमी ऑलरेडी तीन जाग्याचेर ऑलरेडी फ्लोटींग जेटी सुरवात केल्यो. उरलेल्यो फ्लोटींग जेटीज ज्यो आहा त्यो सुरवात करतले. स्पेशलिटी जी आहा पळय न्ही, विच इज एन सोलार फेरी बोट. आमी थोड्याच दिसाच्या भितर सोलार फेरी बोट फ्रॉम शेराव टू रायबंद्रा ह्या जाग्याचेर सोलार फेरी बोट सुरू करपाची आसा. ती सोलार फेरी बोट सुरू जातली. नेक्स्ट थिंग इज एन टर्मिनल बिल्डींग जी आसा आमची सायडीकची जाता ती डिसेंबर पर्यंत टर्मिनल बिल्डींग ही कंप्लीट जावपाची आसा. ड्रेजिंग साळ नदीचे रिवराचे ड्रेजिंग हे मोठ्या प्रमाणात ऑलरेडी सुरवात आसा आणि वेरियस बाकीचे सगळ्या डिपार्टमेंटाचो टोटल रिव्यू घेतलो. मेन प्रोजेक्ट इज अवर मरीटायम स्कूल. गोंयांतले म्हणण्या पेक्षा एशियांतले वन ऑफ द बेस्ट मरीटायम स्कूल आमी PPP बेसिसचेर कंस्ट्रक्ट करता. ऑलरेडी सगळे प्रिपेर्ड जाला ताजो हे बिट्टोणा हांगासर ऑलरेडी आमचे मरीटायम स्कूल स्मॉल कोर्सीस चलताले. म्हणजे सुरू आसा की मरीटायमचे ग्रॅज्युएट लेवलचे कोर्सीस हांगासर सुरवात करचे. हाज्या अनुसार PPP बेसिसचेर आमी ऑलरेडी सुरवात केला. फुडल्या वर्सभराच्या भितर मरीटायम स्कूल हे आमचे पुराय जातले. बाकीचे प्रमोशन ऑफ द स्टाफ आनी ह्यो सगळ्यो बारीक सारीक गजाली त्यो रिव्यू घेतल्यो, त्यो कंप्लीट जातल्यो. सो दॅट डेफिनेटली कॅप्टन ऑफ पोर्ट एक रिवायज करता आसतना तेंचे वेरियस बाकीच्यो सगळ्यो डिफिकल्टीज ह्यो रिजॉल्व करपाक येतल्या. कितें नवीन डिपार्टमेंटान घेवपाचें म्हणजे नवीन प्रोजेक्ट कशें नवीन मेन थिंग इज आमची बिल्डींग कंप्लीट जाता ती सायडीची. सेकंड इज एन मरीटायम स्कूल आनी थर्ड इज एन सोलार बोट आनी फोर्थ इज एन आमचे सागरमाला प्रोजेक्टाच्या अंतर्गत आमी जे वेगवेगळे प्रोजेक्ट स्टेटीत सुरू करपाचे आसा ते प्रोजेक्ट जाता तितके बेगीन आमी पुराय करता. फ्लोटींग जेटीज आमची पणजेन एक आसा ऑलरेडी, ओल्ड गोवा दुसरी आसा आनी तिसरी कांपाल आसा. ओके, आनीकूय बाकीचे कडेन प्रपोजल्स आसात फ्लोटींग जेटीचे. ते फ्लोटींग जेटीचे प्रपोजल सेंट्रली स्पॉन्सर्ड आसता. सेंट्रली स्पॉन्सर्ड आसा.